वायू चक्रीवादळाचो गोंयांत तसो व्हडलोसो परिणाम दिसून येवंक ना. ह्या वादळाक लागून गोंयच्या कांय वाठारांनी पावस पडलो. तशेंच झाडांय हुमटून पडपाच्यो घडणुको घडल्यो. झाडां पडपाच्या घडणुकांक लागून कांय वाहनांचें बरेंच लुकसाण जालें. लायटीच्या तारींचेर झाडां पडिल्ल्यान कांय वाठारांनी लायटय गेल्ली. वादळाक लागून बुधवाराय गोंयच्या कांय वाठारांनी पावस पडलो. पावसाक लागून कुठ्ठाळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर चिखल साठोवन राविल्लो. देखून आक्षी कुठ्ठाळे मेरेन गाडयांच्यो लायनी लागिल्ल्यो. वादळाक लागून वेंगुर्ला ते वास्को मेरेनच्या दर्यादेग वाठारांनी 2.5 ते 3.6 मीटर उंचायेची व्हडली ल्हारां आयली. हे वादळ आतां गुजरातचे दिकेन फुडें गेलां. वराक 145 ते 155 किलोमिटरच्या वेगान हें वादळ फुडें वचत आसा. ह्या वादळाक लागून देशभरांतल्या दर्यादेग वाठारांनी वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. सकाळच्यानूच आयज कुट्टाळे आक्षे ह्या रस्त्यांचेर ट्राफीक जाम दिसून येयले. मुसळधार पावस सकाळच्यान पडल्या कारणान ह्या रस्त्याचेर वॉटर लॉकिंग जालें. तशें रस्ते टोटल उदकान भरिल्ले आसल्या कारणान सगळ्याक गाडयो ट्राफीक जाम जावपाक लागल्यो. ट्राफीक जाम जाल्ल्या कारणान उदीक जायते 2-3 एक्सिडंट जाले आनी हे एक्सिडंट जाल्ल्या कारणान गाडयो सगळे ब्लॉक जाल्ले. वास्कोच्यान ट्राफीक सेल तशेंच पुलीस डिपार्टमेंटाचे हेर स्टाफूय हांगा डिप्लॉय केल्ले आसा. तशेंच MLA सानंद्रेचे फ्रांसीस सिल्वेरा येयल्ले आनी तेंच्यांनी डील बिल्डोगानाच्या कॉन्ट्रॅक्टराक आपोवन तांकां डायरेक्शन दिलां की बेगीनच्या बेगीन हे वॉटर लॉगिंग जालां तें क्लियर करचें. वास्कोच्यान विरू महाले, गोवा. कोलवेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार, फोंड्याच्यान कृष्णा नायक, कुठ्ठाळेच्यान श्यामचारी आनी पणजेच्यान यशवंत परब.